दीस शुक्रार जुलैची 17 तारीख 2026. पहिले मसाब इजाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतले मसाब अध्याय 38 वोळ 1-6 21-22 आणि वोळ 7-8. त्या दिसांनी हेजेकिया पिड्यान पडोन मरणाच्या थंडीर पावलो. आमोजाचो पूत प्रवादी इजाइया ताचेशी आयलो आनी ताणें तांकां म्हळें, सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुज्या घरान सारकी वेवस्था घाल, कित्याक तूं मरतलोय, तूं वाचचो नाय. हेजेकियान आपलें तोंड वणटीचे कुशीन परतयलें आनी सर्वेस्परा कडेन मागणें केलें, सर्वेस्परा, हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्लां आनी हांवें तुका मानवता तें केलां म्हणून उगडास दवर. आनी हेजेकिया व्हडल्यान रडलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर इजाइयाक आयलें, वोस आनी हेजेकियाक सांग, सर्वेस्पोर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलां आनी तुजीं दुकां पळयल्यान. हांव तुज्या जिविताक आनीक 15 वर्सां चडयतलों. ह्या भायर हांव तुका आनी ह्या शहराक असिरियाच्या रायांच्या हातांतलीं सोडयतलों आनी हें शहर राखतलों. इजाइयान म्हळें, अंजुराचो लेप करून हाडा आनी तो रायाचे कोसोळेचेर लाया आनी तो बरो जातलो. हेजेकियान म्हळें, हांव सर्वेस्पराच्या घरा वेतालों म्हणून तूं म्हाका कसलीं खुणां दिताय? सर्वेस्पोर आपणें भासायलां तें करतलो म्हणून जाणा जावंक तुका सर्वेस्पोर दिता तीं खुणां हीं. पळय, हांव देंवच्या सुर्याची सावळी आहाजाच्या पावंड्यांचेर 10 पावलां पाटींक सराशीं करतलों आनी देंवन गेल्लो सुर्यो पावंड्यांचेर 10 पावलां पाटीं आयलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन इजाइया 38 10, 11, 12 ABCD आनी 16. श्लोक. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. हांवें म्हळें, म्हजें जिवन येदोळ पर्यान अर्दें सरूंक ना, तरी हांवें संवसार सोडून वचा जाय आनी म्हजीं उरिल्लीं वर्सां पाताळा लोकांत हांवें खर्ची पडलां. श्लोक. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. हांवें म्हळें, जियेतल्यांच्या गांवांत आनीक हांव सर्वेस्पराक पळोवचो ना. हे पृथ्वीचेर जियेतल्या मदें कोणाकच हांव देखचो ना. श्लोक. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. गवळ्यांच्या तंबा बरी म्हजो तंबू देंवोवन धाडला. माग वळतल्या बरी म्हजें जिवीत तुवें कवलायलां. मागा वयलें तुवें तें कातरून काडलां. श्लोक. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. तुजे खातीर सर्वेस्परा म्हजें काळीज जियेतलें. म्हजो जीव तुवें म्हाका पाटीं दिलोय. तुवें म्हाका गूण केलाय. तुवें म्हाका वांचयलोय. म्हजी पिडा भलायकेन बदल्ली. श्लोक. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 12 वोळ 1-8 पर्यंत. त्या दिसांनी एक सब्बाता दिसा जेजू गोवांच्या शेतां मदल्यान चमकतालो. ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कणश्यो म्हूण खावंक लागले. फरिजेवांनी हें पळोवन जेजू लागीं म्हळें, पळय, तुजे शीस सब्बाताच्या दिसा करूंक आडवारलेलें करतात. पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान
आपणाक आनी आपल्या संगात्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केलें म्हणून तुमी वाचून नेणात? देवाच्या घरांत भितर सरून फकत याजकांक शिवाय तांकां जावं ताच्या संगात्यांक जावं खावंक आडवरलेले समर्पीत उंडे तांणी केल्यात न्हय. हर एक सबताच्या दिसा देवाळांत याजक सबताचो विशय म्हणटात तरी ते गुन्यांवकार जायनात म्हणून म्हणलां ते नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नेणात. देखून हांव तुमकां सांगतां, देवाळा प्रास व्हरतो हांगा आसा. म्हाका जाय दया, बलिदान न्ही. ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदींच अपराधी करतेनात, तर मनशापूत सबताचो धनी. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. ह्या उतरांचो अर्थ आमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्यांक आमी केदींच अपराधी करतेना. मोयजेचें नियमशास्त्र फारीचेव बऱ्या तरान जाणा आसले, पूण मनशांक नियमशास्त्र खातीर आसलें न्ही म्हणून तांकां समजोंक ना. नियमशास्त्र प्रकार सबताच्या दिसा काम करूंक आडवारलां, पूण खंयचें काम आनी खंयचें काम करीचे खंयचें काम करूंक ना म्हणून समजोंक ते सलवाले. नियमां आनी कानुना प्रास मनशाक चड मोल आसा म्हणून जेजू 2 धाकले दिवन समजयता. नियमां आमी पाळीचे, पूण ती पाळतना तांचो खरो उद्देश समजून नियमां प्रास देवान रचलेल्या मनशाक चड गौरवान लेखूंक जेजू उलो दिता. नियमां आनी कानुनाचे आल्तारीक मनशाचें बलिदान भेटय नासता. दया आनी काकुळतो नियमां मुखल्यान सोलोवन दिता.